events which has occurred in the past few months, no, past 1 month, we have realized that it is very important for females to do self-defense. Now the society is turned at such a level की जणू एकट्यान आपापले केअर घेवपा जाय, काळजी घेवपा जाय. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट की समबडी एल्स विल कम अँड डिफेंड यू, हेल्प यू आउट. इट इज ऑलवेज बेस्ट टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट. So in lieu of that, we decided we will train our staff for basic self-defense techniques. And luckily, one of our staff, Sister Sneha Mandrekar, knew a sir who takes classes for self-defense. So तश करून आमचे ते प्लॅन घडले आणि वी डिसाइडेड टू टेक अ सेल्फ डिफेन्स टेक्निक क्लास. सूरज पराडकर सर ऑल्सो readily agreed, free of cost, to do everything. So we are very obliged to him. And we are happy that the staff also showed a good response. So finally this turned out well, the program. हांव आतां जाले 12 वर्सां जालीं आतां हांव कराटे करता, मार्शल आर्ट्स करता आनी हांव नॅशनल्स इंटरनॅशनल्स बी खूब खेळिल्लें आसा. हांव मागता जी गोंयाची जी चेडवां आसा ती तेंच्यांनी फुडें येवपाचें आनी तुमी बीन आपले कितें सेल्फ डिफेन्स आहा तें तुमी शिकून घेवचें. कित्याक तुमकां मागीर जर कितें जालें जाल्यार कोण आसूं तुमकां आपल्याकूच मागीर आपलेच सेल्फ डिफेन्स करपाक कळटलें. हांव मागता तुमी फुडें येवचें आनी तुमी इनिशिएटीव घेवचें की तुमी आपले शिकपाचें म्हणून अशें सेल्फ डिफेन्स. आमी जो सेल्फ डिफेन्सचो जो प्रोग्राम केलो तितून 40 स्टाफ आशिल्लो. तितून अमंग ऑल लेडीज आशिल्ले आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां अप्रोच केलो आनी आमी बेजीक सेल्फ डिफेन्स या कोणी हांगार येयलो जाल्यार ते कशें डिफेन्स करपाक शकतले, कोणी अटॅक करपाक येयलो कशें डिफेन्स करपाचें. आमी ग्रावंड फायटूय तांकां शिकयली, बेजीकूय फायट आमी तांकां शिकयली. सो इतलें बरें दिसता की आमी तांकां ट्रेन केलो. सो ते केन्ना बी अशें कितें प्रॉब्लम जालो ती प्रोटेक्ट करपाक शकता. एक विनंती करता की सेल्फ डिफेन्स एज अ सब्जक्ट म्हणून सगळ्या स्कुलांनी, ऑल गोवा स्कुलांनी जालो जाल्यार आमचे सारके जे इन्स्ट्रक्टर आसा ते ऑल गर्ल्सांक आमी ट्रेन करपाक जाय, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज. सो हांव गव्हर्मेंट कडेन इतलेंच मागता की तेंच्यांनी एज अ सेल्फ डिफेन्स एज अ कंपल्सरी केलें जाल्यार बरें जातलें.